नेहेमियाच्या पुस्तकांतले वाचप. आर्ताजेर्केस रायाच्या 20व्या वर्सा निसान महिन्यांत दाकासरो मुच्या ताब्यांत आसलो देखून हांवें दाकासरो घेतलो आनी तो रायाक दिलो. ताणें म्हाका हाचे आदी इतलो कंतिश्ट केदींच पळोवंक नातलो. रायान म्हाका विचारलें, तूं कित्याक कंतिश्ट दिसताय? तूं काय पिडेस्त न्हय, तर काळजांतली कंतूस हाचे कारण जावंक जाय. हें आयकून म्हाका कठीण भेन दिसलें जाल्यारय हांवें रायाक जाप दिली, राय सदां खाल जियेव. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसलेले शहर पाड पडून ताचे धारवटे उज्यान ग्राशिल्ल्यात आसता हांव कंतिश्ट दिसानासता कशें रावूं? रायान ताका विचारलें, तर तुका कितें जाय? हांवें सर्गींच्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी उपरांत रायाक जाप दिली, रायाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवकाक तुजी कृपा लाभल्या जाल्यार म्हाका जुदाक म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसलेल्या शहराक धाड. अशें हांव ताचें पुनर्निर्माण करूंक शकतलों. तेन्ना रायान, राणी ताचे बगलेक बसून आसली, म्हाका विचारलें, तुज्या पैनाक कितलो वेळ लागात आनी तूं केन्ना फाटीं येताय? हांवें रायाक पसंद जाल्लो एक निर्दिश्ट वेळ दिलो आनी ताणें म्हाका वचोंक परवानगी दिली. उपरांत हांवें रायाक म्हळें, रायाक बरें दिसता जाल्यार युफ्राटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशाच्या राज्यपालांनी हांव जुदांत पावसर म्हाका सुरक्षीत वचोंक सोडच्याक तांकां दिवंक जाय ती पत्रां म्हजे कडेन धाडून दी. त्या भायर रायाच्या वनपालका आसाफाकी एक पत्र दी. ताणें म्हाका मंदिराच्या कोट्याच्या दाराक, शहराच्या धारवट्यांक आनी हांव वस्ती करतलो त्या घराक गरज आसलेले रुकाड दिवंक जाय. रायान हांवें मागलेलें तें सगळें दिलें, कित्याक देवाचो कृपाळ हात म्हजेर आसलो. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरनी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या खरीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरे जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. देवाचे उतार हे.